नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। विधानसभा इलेक्शन निमित्तान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात केल्ल्या विशेष चेकपोस्टाचेर बेकायदेशीर रक्कमेची शिकारी सुरू असून भटकळ तालुक्यात शुक्रवाराक सुमार 15 लाख रुपये जप्त केले। भटकळ तालुक्याच्या सरपनकट्टे पोलीस चेकपोस्टाचेर वाहन तपास करताना एक वाहनात 14,90,125 रुपये पत्ते लागले। या प्रकरणासंबंध 3 व्यक्तीक पोलिसांनी अटक केले आणि रक्कम जप्त केले। कर्नाटक राज्यात मॅट्रिक परीक्षा शुक्रवारच्यान सुरू झाला आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रथम भाषा विषय परीक्षेक 68 विद्यार्थी गैर झाले। शिर्सी शैक्षणिक जिल्ह्यात 36 विद्यार्थी गैर झाल्यार कारवार शैक्षणिक जिल्ह्यात 32 विद्यार्थी गैर झाले। शिर्सी शैक्षणिक जिल्ह्यात 9,375 विद्यार्थ्यांनी परीक्षेक प्रवेश घेतले। त्यापैकी 9,339 विद्यार्थी प्रथम भाषा विषय परीक्षेक हजर झाले। तसेच कारवार शैक्षणिक जिल्ह्यात 9,007 विद्यार्थ्यांनी परीक्षेक प्रवेश घेतले। त्यापैकी 8,975 विद्यार्थी परीक्षेक हजर झाले। कागदपत्र नासतना गोवाच्यान उडपी व्हरतेत आशिल्ले लाखांची रुपये माजाळे चेकपोस्टाचेर जप्त केले। अनूप नावाचो व्यक्ती 8,90,000 रुपये व्हरतना माजाळे चेकपोस्टाचेर जप्त केले। विधानसभा इलेक्शना निमित्तान बेकायदेशीर पैशाचो व्यवहार बंद करच्या विचारान माजाळे चेकपोस्टाचेर कडक तपास सुरू आसा। सगळे वाहन तपास करतात। ह्या वेळाचेर एक वाहनात 8,90,000 रुपये आशिल्ले पत्ते लागले आणि रक्कम कसलीच कागदपत्र नासतना व्हरतेत आशिल्ल्यान ती रक्कम जप्त केला आणि हेचे संबंध चित्ताकोला पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल झाला। कुडलगी क्षेत्राच्यान सपटी एमएलए जाल्ले NY गोपालकृष्णेमी शुक्रवाराक बीजेपीक राजीनाम दिले। विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमगेल्या शिर्सीत आशिल्ल्या घरात येवन तेमी राजीनामपत्र दिले। हासन जिल्ह्याच्या कुडलगी क्षेत्रात एमएलए आशिल्ले NY गोपालकृष्ण अचानक राजीनाम दिल्ले बीजेपीत गोंधळ झाला। आपल्याक 72 वर्स वय जाला, आता आपणाच्यान आनी सेवा करूंक शक्य जायना, ताका लागून आपूण राजकारणांतल्यान निवृत्ती जाता म्हण NY गोपालकृष्ण हेमी सांगतात। My age is 71-72 years. ಈಗ ಈ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದಿ ಎನಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ 6 ಟೈಮ್ ನಾನು MLA. I was MLA for 4 times in Malkalmur. Then I went to Bellary. I got elected there also. Then I joined with BJP. I came back to Kudligi. Kudligi now I have served for 12 years completed. Whatever the commitment I had towards those people, and before coming to the politics also, what are all the commitments I had, I have completed the process. ಈಗ ನಂದೇನಾದರೂ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಿಂದ I can't take up any political activities in future. That's why I have decided also. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇರೋದಾದ್ರೆ ಇರೋಣ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಿಡೋದಾದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಎಳಿತಾರೆ, ಅವರು ಎಳಿತಾರೆ, ಇವರು ಎಳಿತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಗೇರಿಯವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಪ್ತರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ನಾನು
ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೂಡ ಅದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸಿರಿಸಿಗಿಲ್ಲಿ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ತಾವು ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ, ನನ್ನ ಓನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು, ವೇರ್ ಐ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಐ ಗಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ 4 times ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಈಗಲೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ 6 times ಐ ಗಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Majority of the sons they have come out. They want to contest from many other parties. So I want to support them all. Let them come out. Let them do something for the better service to the public. कागदपत्र नसताना होरते तशिले 3.5 लाख रुपये अधिकारीन जप्त केले. मुंडगोड तालुकाच्या अगडी चेकपोस्ट हांगा वाहन तपास करताना एक स्कूटी 3,39,000 रुपये पत्ते लागले. राज्यात विधानसभा इलेक्शन निमित्तान सगळे तालुका सीमेचेर चेकपोस्ट केलात आणि सगळे वाहन तपास करतात. शुक्रवाराक वाहन तपास करताना मुंडगोड शहराचे हसन साब हेमगेल्या स्कूटी वाहनात 3,39,000 रुपये मेळ्ळे. पण त्या रक्कमीक कसलीच कागदपत्र नाशिल्ल्यान ती रक्कम जप्त केला. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. चिनेघाट लागी एक कार चालकाले नियंत्रण चुकून ब्रिजावेल्यान सकल पडली आणि 5 लोक जखमी झाले. गोवा बेळगाव महामार्गामार्फत मुद्दे बिहाळच्यान गोवा वयतीत आशिल्ली वॅगनार कार ब्रेस्तार रात्रीन चिनेघाट लागी चालकाले नियंत्रण चुकून ब्रिजावेल्यान सकल पडली आणि कारीत प्रवास करचे 5 लोक जखमी झाले. तेमकां रामनगर दवाखान्यात दाखल केले. आयच्यातला न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. दवर करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.